हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रूमांतल्यान घेवन येतात। गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात। गेला पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे। पुराय गोंयांत कितें घडलें। वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडलो। गोयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो। तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची। रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी। गोयची फामाद माल्याची जात्रा आणि हे विशीं लोक जे आसा ते अजा भुगतायतात। कितले पुराय जाला हेचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा। ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात। तंबाखूच्या व्यसनाक आडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा। डिजास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली। आनीकूय म्हत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरूं नाकात। हैदराबाद गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट ह्या लायव्ह बुलेटिनात तुमकां सगळ्यांक येवकार। आयज दिसभर कितें कितें घडामोडी जाल्ल्यो, खंयच्यो म्हत्वाच्यो अपडेट आहात त्यो आमच्या सब एडिटर आणि रिपोर्टरा कडल्यान जाणून घेवया। सगळ्यात पयलीं वचूया आमचो रिपोर्टर गौरेश गांवकर हाचे कडल्यान जाणून घेवया आयच्या दिसाची पयली अपडेट। सरकारी नोकरेचे जे पैसे घेवन सरकारी नोकरी विकपाचे हे जे प्रकरणान पुजा नायकाक जी अटक केल्ली, ह्या सगळ्या प्रकरणान आयज एक वेगळीच बातमी येयल्ली आसा पुजा नायकाचे रिलेटेड। म्हणजे ह्या प्रकरणान आनीक दुबाविताक विचारपुसी खातीर पुलिसांनी 2 फावटी फोंडे पुलीस स्टेशनार आपयल्लो। तेजें नांव श्रीधर सतरकर। तेणी आयज कुंकळे माड्डोळा हांगा तेणी आयज जीव दिलो, गळफास लावन जीव दिलो। आनीक मेन म्हटल्यार हे श्रीधराची जी गाडी आसा ती गाडी पुजाच्या नांवार रजिस्टर आसा। सो हें प्रकरण आतां खंयचे दिशेन वयता आनीक कितें हेतून फुडें आनी कितें कितें खुलासे जातात ते पळोवपा सारकें आसतलें। ही बातमी तुमी सांजेच्या बुलेटिनान पळोवंक शकतले। ही आशिल्ली आयच्या दिसाची सगळ्यात म्हत्वाची अपडेट। फाटल्या कितल्याशाच दिसा सावन तुमी आयकता आसतले की पुजा नायक जिका अटक केल्ली, जी सरकारी नोकऱ्यो दिवपा खातीर खंय पयशे घेताली आनी लोकां कडल्यान लाखांनी रुपया घेवन कांय जाणांक तिणें तोपी घातल्या। ह्या प्रकरणात म्हार्दोळ पुलिशेन तिका अटक केल्ली आनी उपरांत दिवचल पुलिशेन ह्याच प्रकरणात तिका परतून अटक केली। आतां पुजा नायका कडेन जो लिंक आशिल्लो, म्हणजे जॉब स्कॅमात जो आस्पाविशिल्लो, तो म्हटल्यार श्रीधर सतरकार। ताणें खंय आयज म्हाड्डोळ कुंकळे हांगासर गळफास लावन आत्महत्या केल्या। सो ह्या प्रकरणाक आतां वेगळे मोडून आयिल्लें आसा। हे प्रकरण नेमकें खंय मेरेन पावता ते आमी तुमचे मेरेन हाडीत रावतले। फुडें वचूया आमचे अँकर समिधा कडेन, ताचे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट। दे देंडलो पावस शेणलो अशें म्हणीत नाचत गाजत पारंपरीक देंडलो उत्सव जो आसा तो दडे सावड्डे व्हडा दबाज्यान मनयलो। आनी देंडलो म्हणजेच पाडव्याचो एक भाग जावन आसा। ह्या दिसा गायची पुजा करतात। तशेंच कृष्ण म्हणजे गोरवां राखण्यांचो देव जाका मानतात ताका घराघरांनी वचून धान एकठांय करतात आनी हाचो आस्वाद थंयचे तरणाटे भुरगे लेगीत घेतात। तशेंच गांवा भायल्यो वायट गजाली गांवांत येवच्यो न्हय, होच हो देंडलो मनोवपा फाटलो हेत जावन आसा अशें कळटा। सविस्तर बातमी तुमकां 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटली। फुडें वचूया आमचे न्यूज अँकर संजना कडेन, ताचे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट। आयज एक अभिमानाची बातमी आसा। गोंय राज्य म्हणजे आमी पळयतात की स्कुलांनी म्हणजे बॉयजां खातीर आनी गर्ल्सां खातीर वेगवेगळे टॉयलेट्स आसता। ताचेर आयज सर्वोच्च न्यायालयान एक गोंयान सांगलें की आमच्या गोंयान शाळांनी चलयांं खातीर वेगवेगळी शौचालयां दिवपाच्या मळार सद्या वेगवेगळी शौचालयां आसा। त्या कारणाक लागून गोंय सद्या पयल्या क्रमांकाचेर आसा। आनी 12 वर्सां आदींच सर्वोच्च न्यायालयान हे निर्देश दिल्ले की वेगवेगळे टॉयलेट्स आसचे म्हणून। त्या निर्देशांक गोंया सयत चंदीगड राज्य बरे तरेन पाळो दिता अशें कळिल्लें आसा। 12 वर्सां आदीं सर्वोच्च न्यायालयान एक म्हत्वाचो निवाडो दिल्लो आनी त्या निवाड्यात अशें म्हणिल्लें की दर एका राज्यान ज्यो शाळा आसात त्या शाळांनी चलयो आनी चल्यांक खातीर वेगवेगळी शौचालयां आसची अशे तरेचो निवाडो दिल्लो। आनी त्या निवाड्या उपरांत दर एका शाळांनी हाचेर कारवाय सुरू केल्ली आनी तातूंत गोंय पयल्या नंबराचेर आयिल्लें आसा। गोंयान दर एका शाळांनी चलयांक आनी चल्यांक वेगवेगळे शौचालय आसा। तेच फाटोफाट दिल्ली आनी चंदीगडाचो नंबर लागिल्लो आसा। ही 3 राज्यां सद्याक पयल्या, दुसऱ्या, तिसऱ्या क्रमांकाचेर आसा। फुडली बातमी जाणून घेवपा खातीर वचूया आमचे सब एडिटर उत्तेजा कडेन।
पणजे बस स्टँडाचो जो एक्झीट पॉयंट आहा तो सध्या धोकोदायक जाला आणि ज्यो पणजे बस स्टँडा वयल्यान ज्यो गाडयो बसी किंवा भायर सरतात त्यो स्पिडीन येतात आणि अश्यो ज्यो फोंड्याच्यान आणि मडगांवच्यान ज्यो बसी येतात तांच्या मदीं खंय त्या एक्झीट पॉयंटार अपघातूय जावपाची शक्यताय आसा तेन्ना संबंदीत प्रशासनान ह्या समस्याचेर लक्ष घालून ती समस्या सुटावी करची अशी मागणी प्रवाशांनी केल्या. आणि दुसरी बातमी म्हळ्यार थियेच्या खारगली वाड्यार बिबट्यान बोकडाचेर हल्लो केला आणि ह्या हल्ल्यात ते बोकडाक दुर्दैवी मरण आयलें आणि ते जे बिबट्याचे जे पांयाचे पावलां आसात ती सुद्दां थंयसर दिश्टी पडटात. तेन्ना वाठारान भिरांतीचें वातावरण पातळ्ळां. तर ह्यो दोनूय बातम्यो तुमी सदांच्या बुलेटिनान पळोवच्यो. बस स्टँडार जंय बस स्टँडा वयल्यान बशी भायर सरतात तेच बरोबर ज्यो फोंडेच्यान मडगांव आनी वास्को ह्या शारांतल्यान ज्यो बशी येतात आनी तो जो एक्झीट पॉयंट आसा थंय सद्याक ट्रॅफिकाचे सामके कुफसांव जाल्ले आसात. ना सिग्नल ना ट्रॅफिक पुलीस थंय आसता. ताका लागून दोनूय सायडीच्यान ज्यो बशी आनी हेर बाकीच्यो गाडयो येतात ताका लागून थंय सामके कुफसांव जाता. गाडयांची सामकी गचमुडी जाता. तेन्ना ट्रॅफिक पुलीस ना जाल्यार सिग्नल यंत्रणा थंय लावची अशे तरेची मागणी जायत आसा. फुडें वचुया आमचे न्यूज अँकर दिप्ती कडेन ताचे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट. दर वर्सा 2 नोव्हेंबराक ऑल सोल्स डे क्रिस्तांव गोंयचे जे भाव भयण आसात ते ऑल सोल्स डे पाळटात आणि त्याच प्रमाणे आयजूय तांणी हो पाळिल्लो आसा. तांचे जे घरचे जे संवसाराक अंतरिल्ले आसा तांकां एक आर्गां ओंपपाचो हो जो दीस आसा. तशेंच आयज सगळ्या सेमित्रींनी फुलांनी तांची जी थडगी आसा ती तांची सजावट करून तांकां मेणवाती लावन तांणी प्रार्थना केल्ली आसा. तर आनी एक म्हत्वाची अपडेट म्हळ्यार स्वयंपूर्णते कडेन वाटचाल करतना विर्नोडेची जी श्रेया रवी नायक आसा हिणें वेगवेगळ्या भाजीपाल्यांची शेती केल्ली आसा आणि तांकां सरकारी येवजण्यांचो लाव मेळटा अशें तांचें म्हणणें आसा. हो जो स्पेशल रिपोर्ट आसा तो तुमी गोमंतक टुडे तशेंच आमचे हेर सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म्सचेर मुजरत पळोवचो. गोंयभर आयज क्रिस्तांव भावांनी ऑल सोल्स डे मनयलो. ह्या दिसा जे सगळे क्रिस्तांव भाव आसात ते सिमित्रीनी वयतात आणि जे तांचे पुर्वज किंवा घरचे जे मरण पाविल्ले आसात तांकां आर्गां ओंपतात. सिमित्रीनी वचून तांचे जे थडगे आसात थंय सजयतात, बरी फुलां बीन घालतात, मेणवाती लायतात आणि तांकां आर्गां ओंपतात. फुडें वचुया आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या कडेन ताचे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट. आयची जी बातमी आसा GTTC वयल्यान जो बरोच बोवाळ जाल्लो आसा ह्यो फाटल्या 6 म्हयन्यांसान जे जीप टूर एसोसिएशनाचे जे वांगडे आसात ते एकूच सांगता की हो जो कावंटर आसा तो सरकारचो काडून उडोवचो. हेजेर सरकारान ते कांयच करूंक ना आणि ह्या संदर्भात तेंच्यानी मुख्यमंत्र्याची सुद्दां भेट घेतली पण ते मुख्यमंत्र्यान कांयच तोडगो काडून तेच्या लागून आयज तेंच्यांनी उपोशण केलें आणि तेंच्यांनी सांगलां की हो समज सुटावो हे 2 दिसां भितर जायना जाल्यार आमरण उपोशण करतले म्हणून. उपरांत मागीर भाजपाचे आदले खासदार विनय तेंडुलकर हांणी हातून हस्तक्षेप केलो आणि तांचो तोडगो घालो आनी आतां तेंच्यांनी सांगलां की आयज सांजचे मुख्यमंत्र्या वांगडा 7 बसका जातली. जी पुराय बातमी तुमी CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात. दूधसागर जीप टूर असोसिएशनाचो जे सद्याचें आंदोलन चालू आसा ते तुमकां खबरच आसतलें. फाटल्या कितल्याशाच दिसा सावन हे प्रकरण चालूच आसा. तांची जी वेबसायट आणि जो GTTC जो कावंटर आसा ताच्या वयल्यान हे कुफसांव सुरू जाल्ले आणि उपरांत तांच्यांनी आंदोलनाची काल शिटकावणी दिल्ली. हे शिटकावणे प्रमाण तांच्यांनी आयज आंदोलन सुरू केलें. हें आंदोलन खंय तरी हातीभार वयता तितल्यानच भाजपाचो आदलो खासदार विनय तेंडुलकरान यशस्वी मध्यस्थी करून तात्पुरते हे आंदोलन आहा ते स्थगीत केल्लें आसा. आयज सांजे मुख्यमंत्र्या कडेन बसका घेवन हो प्रस्न सुटावो करतलो अशे तरेचे स्टेटमेंट तांणी केल्ले आसा. सो हे प्रकरण नेमकें खंय मेरेन पावता तें पळोवया. हे न्यूज रूम बुलेटीन हांव हांगाच सोंपयता. कॅमेरामॅन हर्ष नळेकरा सयत हांव सुशांत गावस. हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रूमांतल्यान घेवन येतात. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात. गेल्या पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे. पुराय गोंयांत कितें घडलें. वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडलो. गोंयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो. तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची. रेंट बाईक आणि
रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी. गोंयची फामाद माल्याची जात्रा आणि हे विशीं लोक जे आसा ते अजा भुगतायतात. कितले पुराय जाला हाचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा. ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात. तंबाखूच्या व्यसनां गाडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा. डिजास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली. आनीकूय महत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरू नाकात. हैदराबाद गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही.